गोंयांत लोकसभा वेंचणूक 7 मेक म्हणजेच मंगळारा जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचें ह्या हेतान सरकारान मंगळारा पगारी सुटी जाहीर केल्या। सरकारी क्षेत्रांत काम करपी तशेंच खाजगी मळावयल्या कर्मचाऱ्यांकूय ही सुटी आसतली। गोंयांत लोकसभा वेंचणूक फाल्यां म्हटल्यार 7 मेक जावपाची आसा आनी ह्या खातीर सरकारान फाल्यांचो दीस वो पेड हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा। हेजें कारण म्हळ्यार सगळ्या लोकांक मतदान करपाक मेळचें, सगळ्यांनी मत मारपाक पोलिंग स्टेशनार वचचें म्हणून फाल्यां पोलिंग डे दिसा पेड हॉलिडे डिक्लेअर केलेली आसा। ही हॉलिडे सगळ्यांकूच आसा, गव्हर्मेंट सेक्टरान काम करपी, डेली बेजीस वर्कर, प्रायवेट कंपनीन काम करपी, तशेंच हेर लोक जे कर्मचारी म्हणून कामाक वयता त्या सगळ्यांक फाल्यांचो दीस ही पेड हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर केली वयता। पूण अशी म्हायती फुडें येता की कांय आस्थापनांनी, काही कंपनींनी फाल्यां कामार आपयला आपल्या कंपनींतल्या कर्मचाऱ्यांक। सो ही जी हॉलिडे आसा ही पुराय देशभर हॉलिडे दिल्लेली आसा, कारण लोकसभा इलेक्शन चालू आसा आनी फेज 3 चे इलेक्शन फाल्यां 7 मे दिसा गोंयांत महाराष्ट्राचो कांय भाग आनी कर्नाटकाचो कांय भाग ह्या जाग्यार जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शन जावपी जाग्यार फाल्यां 7 मे दिसा पेड हॉलिडे डिक्लेअर केलेली आसा। सो फाल्यां म्हटल्यार 7 मे पेड हॉलिडे आसा, ही सगळ्यांनी लक्षांत दवरची आनी पोलिंग स्टेशनार मतदान करपाक वचचें।